सेगीत पडपी पावसाक लागून दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर पालसण कोसळ्ळें। फाटल्या वर्सा जून म्हयन्याक 4 पदरी बायपासाचें लोकार्पण केले उपरांत म्हयन्याभरा भितर पिराची कोंड वाठारांत पालसण कोसळिल्लें। आता याच बायपासाचेर सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर नायक नगर वाठारांत वाळशीच्या दिकेन वतना दावे वटेन हे पालसण कोसळ्ळें। हाका लागून ह्या बायपास रस्त्याच्या कामाविशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। आज आम्ही असा या आमच्या वाळशी वाठादेव बायपास रोडाचेर आसा आणि आज तुम्ही पळयता की म्हज्या फाटल्यान एक दरड कोसळलेली आसा। ही दरड काल कोसळ्ळी आसा आणि हातूंत कशें आहा ही खरें म्हणजे रोड करून केला आसा तो मातशें आमी बेगीन करूंक जाय ते सारके रस्त्यार आसा। आज ही दरड कोसळ्ळी रेलिंग आसा म्हणून उरलेली आसा नाजाल्यार ती कॉलेजीर करून कोसळटली आनी जीवन नित्यान जातली तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हे जे आसा जे काम आसा ते पळय बेगीन करून घेवचें कित्याक सांग फुडें हो धोको आसा कित्याक सांग सगळी जी भिंत आसा पळय पळयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की ही केन्ना ना केन्ना कोसळटली। म्हजें फक्त एक रिक्वेस्ट आहा की हे फुडें अनर्थ टळपा खातीर आतां तरी ताचेर कारवाय करपाक जाय। फाटल्या वर्सा म्हाका दिसता ह्याच बायपासाचेर आनी एकी कडेन पालसण कोसळिल्लें न्हू? हय थंय जालें तशेंच हे केन्ना हाच्या घरांत इन्स्पेक्शन जावंक जाय। फुडें एक मातशें कटींग केलें आसा हे मदीं एक सांगलेलें आसा की पळयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की हांगा जो भाग आसा हो इतलो भाग आसा पळय तो आजून सामको रस्त्याक सामको तेंकून एक्चुअली 1-2 मिटर तरी भितर आजून कटींग जावंक जाय ते जावंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।